सुरवातेक आमी गीत घेवया. गिताचो A10 पेज नंबर 5. A10 पेज नंबर 5. देवा मुखार उबो रावच्या, आमची मोत्यां वळखोणा. पावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. पावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. ताचें उतर कानार पडों, साऱ्याची कळून चोरो. खाशाय आमकां जिवीकोच्या, आज देव आमचो उलयतलो. खाशाय आमकां जिवीकोच्या, आज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज करीत भाशेन आमचे फिरगोजेची 275 वर्सां स्थापनेची भरतात. देवाक दिनवासुया आर्गां दिवया. ह्या पासत आयज सुरवातेक आमी आल्तार दुपायला. देवाक आर्गां दिवया. इतलीं वर्सां आमकां हे फिरगोजेची दिल्यांत देखून आनीक आमची सगळी मागणी आमच्या फिरगोजकारां पासत, दर एका आमच्या घोराब्या पासत, दर एका फिरगोजकारा पासत, सगळ्या धर्माचो लोक जो आमच्या फिरगोजेन रावता, ह्या आमच्या गांवांत रावता, तांच्या सगळ्यां पासत सगळे तरेचे वेपार धंदे जे आमच्या गांवांत चलतात, त्या धंद्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आनी ह्या सगळ्या आमच्या वावराचेर, तशेंच आमच्या जमनीचेर आनी देवान आमकां दिल्ल्या दायजाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी आयचे मिसाचे भेटेन करीत भाशेन मागतल्या. आमच्या भुरग्यां पासत, तरणाट्यां पासत, वाडलोल्यां पासत, जाणट्यां पासत, काजाऱ्यां पासत, आंकवाऱ्यां पासत, सगळ्यां पासत आमी ह्या वेळार मागुया. आयज स्टेलन लुकस आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. ताचेय पासत आमी हे मिसाचे भेटेन मागुया. ह्या दिसांनी आमची गोवा असेंब्ली चालू आसा. करीत भाशेन मागुया सगळ्या आमच्या आमदारां पासत, आमच्या मुखेल मंत्र्या पासत, सगळ्या मंत्र्यां पासत तांणी गोंयकारांक फटयना जावंक आनी ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसात ताचेर फावो तितली भासाभास करून ताचेर सारके ते निर्णय घेवपाक करीत भाशेन ह्या सगळ्या आमच्या आमदार मंत्र्यांक आमी देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. अपुर्बायेच्या भयणी भावांनो, आमचें कुटुंब आमकां एक देवाचें देणें आनी ह्या देवाच्या देण्यान भुरगीं बालां आवय बापायची खेरीत गिरेस्तकाय जातात. भुरगीं देव दिता आनी हीं भुरगीं देवानूच फावो केलोले सोयंबा पोरमोणे येवजणेन जल्माक येवंक जाय म्हूण आमची पवित्र सभा आमकां बोगोर उगडास करता. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला. हो विशय मनान दवरून आयज आमी सोयंबा पोरमोणे कुटुंब येवजणेन
प्रचाराचो आयतार पाळटा. दर एका काजारी जोडप्यान सोयंबा पोरमोणे कुटुंब येवजून विचून काडप म्हणजे मारये भाशेन बरो तो वांटो विचून काडप. तर सोयंबा पोरमोणे देवाची येवजण मानून घेवन आपले कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनंदभरीत आनी जिवाळ सांबाळूंक कृपा आनी बोल मागुया. तशेंच आयज आमचे सान फ्रांसीस शावेराची फिरगोस्त थापल्यार 275 वर्सां भरतात. आजच्या ह्या कुशालकायेच्या दिसा देवाक दिनवासतना ह्या फिरगोजेच्या दर एका कुटुंबाचेर आनी कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन आशिर्वाद घाल म्हूण आमी सगळीं एका मनान आनी काळजान हे मिसाचे बेटेंत मागुया. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी आयज करीत भाशेन आतांच सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां तशें सोयमा प्रमाणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग डे करीत भाशेन सगळ्या लग्न जाल्ल्या आमच्या भावा भयणांक हें लागता. देवाक आर्गां दिवया आमच्या घोराब्यां पासत आनी त्याच बरोबर देवाची येवजण कुशीन दवरून जायते फावटी आमी संवसारी येवजणेन गुल्ल जाल्या आनी एके भाशेन आमच्या घोराब्यांची एक वाट लावन उडयल्ली आसा. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू, काजारी जिविताचो फुडार आमच्या हातान आसा म्हूण समजून खूब फावटी आमच्या काजार जालोल्या भावा भयणींनी तुजी येवजण पाटी दवरून आपणाक बरें दिसता ते भाशेन भुरग्यांक जल्माक हाडपाचे निर्णय घेतल्या. हाका लागून आडेचे उपाय वापरून कुडीचो भोग भोगला. आमकां भोगोस. सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, तुजो नीज पाटलावदार कसो आमच्यांनी घुसपा गुंदोळाक सांपडलेल्यांक बरी देख दिवंक जाताली. आपलें कुटुंब देवाचे येवजणेन मांडून हाडूंक ह्या आधुनीक काळान लग्न जातल्यांक आदार दिवंक जातालो. पूण आमकां कित्याक पडलां असलें धोरण घेवन आमी फाटीं सरल्या. आमकां भोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या जेजू, सोयमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणे आड आमचे मदें जायते तरेचो वांकडो प्रचार केल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आमचें संवसारी मन सोंपेपणी आडेचे उपाय वापरूंक नेट दिता. असले परिस्थितीन पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे आमी चलूंक आनी स्वताचो प्रचार करूंक चुकल्या. आमकां भोगोस. सोम्या काकुतकोर, सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुरपुद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संसाराचे पाप काठाय. आमची काकूत कर. बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता
तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, ह्या तुज्या पवित्र मंदिराच्या समर्पणा दिसाचो वर्सान वरस तुजे कृपेन आमी उगडास करूंक पावता. तुजे परजेची मागणी दयेन आयकून घे आनी ह्या मंदिरान तुका खरो मान दिता तसली सेवा करूंक आनी तुजी सोडवण सुबापणान जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. उटपोटीच्या पुस्तकावलें वाचप. त्या दिसांनी मामराच्या शिंदूर रुखाशी आब्राहाम दिश्टी पडलो. आब्राहाम दिसाच्या चड गोरमेच्या वेळार तंबूच्या दारार बसलोलो. वयर पळोवन आपणाक बोगलेक तेग मनीस उबे आसलोले ताणें देखले. तांकां पळोवन फुडें तंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेलूंक धांवलो आनी दोमनीर सोरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, हांव तुका मानवलो जाल्यार तुज्या चाकराक सोरचिल्लो करचूं नाका म्हूण हांव तुका प्रार्थता. म्हाका इल्लेशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुवात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इल्लो उंडो हाडटा आनी तुमी फुडें वचे आदीं तो खावून गोठाय घेयात. हेच पासत तुमच्या चाकराच्या घोराशी तुमी पावल्यात. ताणें म्हणलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटच आब्राहाम सारा रावताली त्या तंबूशी तिका सोदूंक सोडसोडीत गेलो. ताणें म्हणलें, सोट करून पिठाची 3 मापां मोळ आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवांशी धांवून ताणें एक टोणटोणीत आनी बरेंशें पाडकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना दोय, दूद आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें तीं तांचे मुखार मांडलीं. ते जेवूंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. तांणी तांकां विचारलें, सारा, तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकय नासतना हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक तुजे घरकान्नीक एक भुरगो जातलो. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब जातलो, सोरेस्परा तुज्या तंबून बिदार करूंक कोणाक ताकूत. परतून म्हणुया, स्वरा तुज्या तंबून बिदार करूंक कोणाक ताकूत. चुकी विणी भोंवता, नियेतीन चलता, काळजान तावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोंगलाटां घालिना, असलेच मनशांक जबाब, सोरेस्परा तुज्या तंबून बिदार करूंक कोणाक ताकूत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचोणां घालिना, खोटे नोसत्या मनशांक खाटालता, पूण सोरेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता, असल्याच मनशांक जबाब, सोरेस्परा तुज्या तंबून बिदार करूंक कोणाक ताकूत. उशणें दिता, वाड घेयना, लॉच करूंक कबूल ना, निरपराधीक वायट करिना, असलेच मनशांक
जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सोदांकाल. जबाब: सोरेस्परा तुज्या तंबून बिदार करूंक कोणाक दाखोवत. भाग्योन पावलून कोलोस्काराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां कोश सोंसतां तें कुशालकायेन सोंसतां. आनी हे भाशेन क्रिस्ताचे कश्टाक कितें उणें आसता ताचें माप ताचे कुडी खातीर मुणगे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कुडींत बरोवन हाडटां. तुमकां आपलो संदेश परगट करचें काम देवान म्हज्या आदीन केलां तें हांव पवित्र सोबेचो चाकर जालो. हो काळाचो आनी पिडकेच्या ओरोंबाक धांवन लिपोवन दवरलोलो गूट, पूण आतां देवाच्या भक्तान तो दाखोल केला. तो तांकां उक्तो करून आनी ओन भावात्यांक ताची पडसोडीत मोहिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली. हो गूट म्हणल्यार तुमचें सोवें आसा तो क्रिस्त, मोहिमेचो बरवसो. ह्या क्रिस्ताक आमी परगटाव आनी सगळे जानवायेन जेजू क्रिस्ता सोवें सगळी सोपूर्ण जावचे खातीर सगळ्या मनशांक आमी शिकयतांव आनी शिटकायतांव. देवाचें उतोरें. उदकारोक उबी रावया. Zoe बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून तें सांबाळात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात. ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी आरपीट जाताली. ताच्या फुड्यान येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. येवन हातबोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सोम्यान म्हणलें, मार्था मार्था, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, आयज सैमा पोरमणे कुटुंब सेवेचो वो कुटुंब येवजणेचो प्रचार करपाचो आयतार म्हूण आमची गोंयची पवित्र सभा आयज पाळटा. आयज ह्या मिसाचे भेटेन जायतीं जाण काजार जाल्लीं आसात, जायतीं आंकवार आसात. आंकवारां ती काजार जावपाक सोदता न्हू.
आनी काजारी आहा ती काजारी रावपाक सोदता न्हू, जाल्यार एक प्रश्न हांवें कालच्या दिसाक आमच्या लोकांक विचारलेलो, काजार जावपाक कितें गरजेचें, कितें कितें जाय? सगळे तुमचे लागीं आतां जाबाब घेवपाक लागत जाल्यार घडये सेर्मा व्हडलो जातलो. देखून कालच्या दिसाक जे म्हाका जाबाब मेळ्ळले तेच सांगता. सुबेज उरल्यात जाल्यार तुमी मागीर घालात. पयलेंच सांगलें एकल्यान, अकोल जायी फादर. अकोल आनी न्हवरो, दादलो आनी बायल जाय काजार जावपाक. होय, सारकी खबर. आनी कितें जाय? काजार जावपाक पादविगाराक सांगपाक जाय इगोर्जेन वचोन. होय कायदो आसा. 3 म्हयने आदीं तरी पादविगाराक कळोवपाक जाय तूं लग्न जाता म्हण तुजो प्रोसेस सुरू करपाक जाय. काजार जावपाक मॅरेज कोर्स आसा तो करपाक जाय. मॅरेज सर्टिफिकेट, ती मॅरेज कोर्स सर्टिफिकेट आहा ती हाडपाक जाय. मॅरेज कोर्स दोतोनीक वचपाक जाय इगोर्जेन. सारकी वस्त. सिवील मॅरेज सर्टिफिकेट जाय वो सिवील रेजिस्ट्रेशन हें जावपाक जाय लग्न जातलो जाल्यार इगोर्जेन लग्न जावचे पयलीं. मागीर आनिकूय येयले, हे सगळे इगोर्जेचे वाटेन कशें आयले. मागीर आनिकूय मुद्दे आयले. हॉल बूक करपाक जाय, बँड बूक करपाक जाय, MC बूक करपाक जाय, व्हंकलेचो इस्तीद शिवपाक टेलर सोदपाक जाय, धेड्यो आनी धेडे जाय. तांकां सगल्यांक मागीर ड्रेस काडपाक वचपाक जाय. रोप काडटा म्हणटात, रोप काडपाक जाय. घराक पेंट मारपाक जाय. पयस कोणशाक रावन कोण म्हणपाक लागलो, फादर पयशे जाय, दुडू जाय. आनी ह्या पासो जायतीं जाणां लोन बीन काडून काजार जातात. पयशे नासतना काजार जावचे ना. मागीर कोण म्हणपाक लागलो, थोड्योश्यो परंपराय जाय. जशे परी रोस काडप, बेसांव घेवप, ह्यो सगल्यो वस्तू करपाक जाय. हाच्या भायर घडये आनिकूय आसतल्यो ज्यो तुमकां खबर आसतल्यो, त्यो सगल्यो मनान हाडात तुमच्या. ह्यो सगल्यो ज्यो वस्तू आसात तातूंत हांवें सांगलें तुमच्यान पादविगार चूज करपाक जायना. पादविगार तोच उत्तलो. अकोल आनी न्हवरो पयलीं चूज करपाक जाय. एक पावटी चॉयस केलो, विचून काडलें, मागीर बदलपाक जायना. उरलेल्यो वस्तू ज्यो आसात, जावं बँड, हॉल, केटरर, दर्जी, पेंटर आनी मागीर इव्हेंट ऑर्गनायझर्स, हे सगळे जायते आसात. देखून विचून काडटा आसतना कोणाक विचून काडटा? जो आमच्या बजेटान भितर पडटलो फादर ताका विचून काडटा. जो कोण बजेटान पडटलो म्हणटच पयशे पावता आमचे, हातरूण पडोवन हूंय पांय सोडपाक जाय. म्हणटच हॉल चड म्हारग आसा जाल्यार आमच्यान जावचें ना, जाल्यार आमी मातशें लो रेट आहा ती येतल्यो. ना जाल्यार आमी वाणपण करतल्यो मातशें, देंवय मरे कितेंय इल्लेशें. हें सगळें करता आसतना एक चॉयस आसा, विचून काडपाक आसा. आनी हें सगळें करता आसतना आपल्या काजाराच्या दिसाक एक अकोल आनी एक न्हवरो जें कितें बऱ्यांतलें बरें आसा तें विचून काडपाक सोदता काजार जाल्ल्यान ती. वय की ना? तुमच्या काजाराक बऱ्यांतलें बरें आसा तें तुमी विचून काडूंक ना. दुबाविरेत बजेटान बसता ते भाशेन, पूण बऱ्यांतलें बरें आहा तें विचून काडलें. जीं कोण काजाराची तयारी करतात आनी आतां हॉल बुकींग आनी एअर बुकींग करूंक भोंवतात, बऱ्यांतलें बरें आहा तें विचून काडिनात. थोडीं जाणां तातूंत भितर कॉम्पिटिशनूय बीन करतात घडी. म्हणल्यार म्हज्या फ्रेंडान थिंगा केल्लें देखून हांव थिंगा कोत्तां. तेणें इतले पयशे म्हणलेले, हांव मातशें इतले मोडटा. ताणें उमको सोरो दिल्लो, हांव उमको सोरो दितां. ताणें इतले प्राद केल्ले, हांव मातशें सुबेज कोत्तां. ताणें 14 डीश केल्ले, हांव 15 कोत्तां, हांव 16 कोत्तां. हे भाशेन आमच्या काजारांची आयज तयारी. भाव भयणीनो, ह्या सगळ्यान प्रश्न हांगा पावलो परतून. जो पयलो भाग सांगलेलो, फादर आमकां इगोर्जेक कळोवपाक जाय, दोतोनीक वचपाक जाय, मॅरेज कोर्स ती सर्टिफिकेट हाडपाक जाय, बॅप्टिजम, कन्फर्मेशन हे सगळे सर्टिफिकेट्स हाडपाक जाय. हो कोर्स जो केल्लो कितल्या जाणांक आयज पासून उगडास आसा? जी कोण लग्न जाल्यात तांणी ह्या मॅरेज कोर्साक आमकां खेरीत भाशेन पवित्र सभा शिकयतात. दुसऱ्या धर्मांनी ही तयारी ना. म्हणजे मॅरेज कोर्स हो दुसऱ्या धर्मांनी मेळना. आमच्या धर्मान आमकां खेरीत भाशेन हो मॅरेज कोर्स जाता आनी तातूंत ही सगळी दोतोन जी आसा ती शिकयता.
घडये ते एक दिसान हें सगलें शिकलां तें तकलेन उरोना, कित्याक त्या दिसाक काजाराचो भार आसता. कोर्स काबार जाल्या उपरांत वचून मागीर आदवोगादाक मेळपाक जाय, वा ती सर्टिफिकेट हाडपाक वचपाक जाय, सिविलान वचपाक जाय. सगलीं टेन्शनां घेवन आमी तयारी करपाक वयता तेन्ना जायते पावटी ह्यो वस्तू आमच्या तकले भायर पडटात. वो जायते जाणांक हो कोर्स चलता आसतना, जशें आमकां कोर्स दिवपी सांगतात, जायते जाणांक बाबड्यांक झेम येता, न्हीद येता थिंगा ते लॅक्चर आयकपाक, कित्याक कांसार जाल्लीं आसात. म्हणटच ह्या सगल्या बोवाडान ही गरजेची शिकवण जी आसा, भोव करून नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग हाचेर जी शिकवण दिल्ली आहा ती फकत शिकवण आनी सर्टिफिकेटीचेर उरता. काजार जाल्या उपरांत, जरी तर हांवें विचारलें, काजार जाल्या उपरांत तुमी हें कितल्या जाणांनी खरेंच आपल्या जिवितान घातलां? कितलीं जोडप्यां आसात काजारी जोडप्यां? आमचेच फिरगोजेन पळोवया, दुसरे कडेन सोडया. आमचेच फिरगोजेन ही सगली तयारी केल्या उपरांत, दोतोन जाल्या उपरांत, हो कोर्स जाल्या उपरांत कितल्या जाणांनी जें कितें शिकयल्लें तें आपल्या जिवितान पाळलां, पवित्र सभेची शिकवणी म्हणून. जे कोणें पाळलां तांकां शाबासकी. क्रिस्ती कुटुंबां मुखार व्हरपाची जबाबदारी तुमी सांबाळटात. पूण जीं कोण सांबाळिनात तांणी आपणाकूच प्रश्न करपाची गरज आसा. साक्रामेंत आल्तारा मुखार जोडलेलो तो खंय आसा? साक्रामेंत जोडटा आसतना ज्यो भासावण्यो केल्ल्यो त्यो खंय आसात? भुरगीं आमगेर केन्ना जल्मचीं, कितलीं जल्मचीं? दुबावरेत पाद विगाराच्यान सांगपाक जायना. कोणें म्हाका होय प्रश्न विचारलो, फादर, डज द चर्च हॅव टू टीच अस हाव टू हॅव सेक्स? घोव बायलांक कुडीचो एकवट कसो करचो हें पवित्र सभा शिकयना. पूण हो कुडीचो एकवट कित्याक, ताची गरज कितें आनी देवाचे येवजणेन तें खंय पडटा हाचे विशीं शिकयता. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आब्राम आनी सारा मेळ्ळ्या. आब्राम आनी सारा, आब्रामाक केरीत भाशेन आमी म्हणटा भावार्थाचो बापूय, कित्याक देवान ताका आपल्या गांवांतलो, आपल्या घराब्यांतलो भायर आपयल्लो आनी हांव तुका दितलो त्या दिसान, तुका हांव व्हरतलो, तुजी हांव पर्जा करतलो, ही भासावणी दिल्या उपरांत ताका भायर काडलेलो. आनी आयच्या वाचपान जें आमी आयकता, आब्राम आपल्या घरान ना पूण तंबूच्या दारार आसा. म्हणटच तो भायर सरलेलो तो एक नॉमॅड, एक भोंवपी, एक गवळी. तांचीं गोरवां आसात, तांचीं मेंढरां आसात, तशेंच तांचो केअर घेवपी तांचे सेवक आसात, हें सगलें आसा. आनी एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार म्हणटच भोंवता आसतना हे तंबू बांदतात, घर बांदिनात. जाल्यार हो तंबून रावपी आब्राम जेन्ना भोंवतालो तेन्ना देवाची भेट ताका फावो जाली. आनी ह्या देवाक, ह्या सर्वेस्परा देवाक ताणें ओळखून घेतलो. सायबा ही उतरां ताणें म्हणल्यार, सायबा राव. पूण पळयल्ले कितले जाणांक, कितले जाण दिश्टी पडलेले ताका, कितले मनीस? 3 जाण मनीस दिश्टी पडले. सायबा न्हू म्हणपाक जाय आसलें, पूण पवित्र पुस्तक आमकां दिता सायबा म्हणटा तांकां. म्हणटच आमचो त्रिएक देव, ते एक जण एक देव जे आमी म्हणटा, हातून आमकां एक भास मेळटा, वो एक डिरेक्शन मेळटा. त्रिएक देव हे तेग जाण जे आयल्यात तांकां तो म्हणटा, यो तुजे पांय धू, मातसो विसव घे. सिंदूर रुखा खाल आब्राम रावतालो. तांची सेवा करपाक ताणें आपले पत्नीक सांगलें, चल बेगीन बेगीन सट्ट करून, आमच्या कोंकणींतल्यान काय बरें म्हणप, सट्ट करून इल्लेशें पीठ मोड आनी भाकऱ्यो कर. बेगीन बेगीन आपल्या गोट्यान गेलो, थंयसरलें एक बरें पाडकुलें काडलें, सेवका लागीं दिलें, ताका मारलें आनी ताचें मांस केलें. म्हणटच पाडकुल्याचें मांस आनी भाकरी करून हे जे आपणाची वाट चलताले, मुखार वचपाचे आसले, तांकां विसवूय घेवंक दिलो, उदक दिलें, जेवण दिलें. तांची सेवा केली, वो तांचो सन्मान केलो. हॉस्पिटॅलिटी आमकां गोंयकारांक करीत भाशेन ही हो गूण आसा, हॉस्पिटॅलिटी. आमी सगल्यांक मानून घेता, सगल्यांची सेवा करता, सगल्यांक बरो येवकार दिता, सन्मान करता. आमीच एकामेकाच्या घरान वयता तेन्ना आमी रोखडे म्हणटा, बोस चाव पिये, बिस्कूट हा. पाद विगार येयत जाल्यार आनीक मातशें सुबेज कोत्तात. जाल्यार भाव भयणीनो, हो सन्मान आब्राम आनी सारा हांणी
ह्या सर्वेस्परा देवाची केली. आब्रामान फुडें ताका वळखलो, कित्याक देवाच्या मोगाचें आसणें जें आसलें तें ताणें वळखलें. गॉड्स लवींग प्रेझन्स. भाव भयणीनो, आब्राम आनी सारा भुरगें ना, जाणटे पिरायेर पावल्यात. भुरगें जावचे पासत दुबाविरेत तांणी उपाय घेतल्यात, तांणी कुडीचो एकवट केला, पूण तांगेर भुरगें जावंक ना. आनी तरी आसतना देवाची बासावणी, हांव तुजी एक व्हडली पर्जा करतलो. जाल्यार भावार्थाचो बापूय कसो आब्राम ह्या देवाच्या बासावणेचेर आपलो विस्वास धरून चलता आनी सगलें बरें जें कितें आसा तें करीत रावता. तातूंत भितर एक आडेचोय उपाय ताणें घेतलेलो. सारा आपली दासी जी आसली, हागार म्हणलोली, तिका आब्रामाशी धाडटा. तांचो कुडीचो एकवट जावन तांगेर भुरगो जालो. हागार म्हणटात तेंगेर, म्हणजे ही साराची दासी आसा ती. आनी तो भुरगो जाल्या उपरांत ही दासी जी आसा ती साराक किकोंत करपाक लागली. देखून तिणें आब्रामा लागीं मागलें, तिका धाडून दी. हागाराक आनी तिच्या पुताक धाडून दिली, म्हणजे भायर घातली. आनी देव आपली बासावणी परतून तांचे सवें खरी करता, कित्याक ती कराराक विस्वाशी रावली. देवान आब्रामा लागीं करार केल्लो आनी ह्या कराराक विस्वाशी रावली. तेन्ना हें सगलें जाल्या उपरांत, तांचो सुनिमान केल्या उपरांत ते एक जाण म्हणपाक जाता आमच्यान आयज बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो हो देवाचे आंज बडवे देवान धाडलेले. तांची बासावणी ह्या जोडप्याक आब्राम आनी सारा फुडल्या वर्साक आमी परतून येतले तेन्ना सारा तुजी पतीन भुरग्याक जल्म दितली, तुमगेर भुरगें जातलें. भुरग्याचें देणें भाव भयणीनो हें पयल्या वाचपान भासायलें. आमचो घोराबो जेन्ना सुरू जाला, बो पवित्र साक्रामेंतान आल्तारा मुखार येवन आमी हो साक्रामेंत एकामेकाक दिला, तेन्ना भुरग्याचें देणें आमी घेतले देवाचे येवजणेन आनी पवित्र सभेचे शिकवणेन तांकां वाडयतले म्हूण आमी भास दिल्ली. उगडास आहा, काजार जाल्ल्यान तांकां देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं आमी मोगान घेतले आनी पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे तांकां जेजूच्या वो क्रिस्ताच्या शिकवणेन वाडयतले ही भासावणी केल्ली. जाल्यार भुरग्याचें देणें कशें येवचें, केन्ना येवचें, कितलीं येवचीं, होय एक प्रश्न. आमच्या क्रिस्तीक कुटुंबांनी कितलीं भुरगीं आसचीं ह्या प्रश्नाचो जबाब तुमी म्हाका दिवचो. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी कितलीं भुरगीं आसपाक जाय? 1, 2, 3, 4 कितलीं आसपाक जाय? लजपाक गरज ना आनी भिवपाकूय गरज ना. कितलें आसपाक जाय सांगात एक नंबर. 3, 4 3, 4 आमी 5. आमच्या घोराब्यान म्हजे मामी डॅडीगेर आमी 5. आनी म्हाका म्हणपाक बरें दिसता, जायते पावटी सांगता हें आमी 5 मिस्तेर संतोसाचे आनी हांव 4थो मिस्तेर. 4थो मिस्तेर खंयचो? संतोसाचो 4थो मिस्तेर बाळूक जेजूक आंकवार मारेन आनी बागेवन झुजेन व्हेलो आनी देव तेंपलान भेटयलो. म्हाका देव तेंपलान भेटयला, हांव पाद्री जाला. 5 जाणां आमी. आयज भाव भयणीनो, पवित्र सभा आमकां हाचेर शिकयता आनी शिकयता आसतना 2 भुरगीं आसचीं हें शिकयना, 1 भुरगें आसचें शिकयना. आयज प्रचार जाल्लो आसा, जायतो प्रचार भायल्यान तावन जायतो प्रचार जाता की छोटा परिवार सुखी परिवार. कित्याक भुरग्यांचें शिकप पळोवपाक जाय, तांचें न्हेसप पळोवपाक जाय, तांचें जेवण खाण पळोवपाक जाय, तांचो फुडार पळोवपाक जाय. हें सगलें करपाक आनीक एक पावटी पयशे जाय, पावचे ना, जोड आहा ती पावना. ह्या पासत आयज भुरगीं आमकां फकत 1 पुरो वो 2 पुरो अशें म्हणून आमचे मदें समज जाल्लो आसा. जरूय शिकवण घेता आसतना सगलीं मानून घेतात, घोडे 3, 4 वो सुबेज भुरगीं वो जायतीं जाणां म्हणटात देवाच्या हातीन सोडया तें. कितलीं भुरगीं आसचीं तीं देव आमकां दिता तितलीं घेतलीं फादर आमी. हें सांगतात जायतीं यंग जेन्ना कपल्स येतात आमचे बोगलेक दोतोन करतात आनी हो प्रश्न जेन्ना विचारतात, काय बरो जबाब, देव दिता तितलीं घेतलीं फादर आमी. पूण काजार जाल्या उपरांत जायत्यो वस्तू बदलतात. सगलें पळोवपाक जाय, इकॉनॉमिक्स पळोवपाक जाय, समाज पळोवपाक जाय, लोक कितें म्हणटलो हें पळोवपाक जाय. हें सगलें पळयता म्हणल्यार
उपाय जाय. खंयचे उपाय घेवपाचे, कितलीं भुरगीं जावचीं आनी ना जावचीं हें पवित्र सभा सांगिना. तूं पोसतलो फादर, तुमी मागीर सप्लाय करतले इगोर्जेन तावन फंड्स दितले आमकां? ना. तुमच्या भुरग्यांक वाडोवपाक इगोर्ज फंड्स दिवची ना. आनी ह्या पासत इगोर्ज सांगना कितलीं भुरगीं आसचीं आनी कितलीं नासचीं हें सांगिना. पूण देवाचे येवजणेक उक्ती रावपाक सदांच सांगता. कित्याक देवाची येवजण केन्नाच चुकीची जावपाक शकना. जें कितें आमच्यान हाताळपाक जावचें ना, मॅनेज करपाक जावचें ना, तें आमकां देव दिवचो ना. आनी जरी तर देव आमकां दिता जाल्यार तें सगळें मॅनेज करपाक, कितलीं भुरगीं आसूं, कितलीं थोडीं आसूं, कितलीं चड आसूं, जिवीत काजारी जिवीत कशे भाशेन सांबाळपाचें ही कृपा आमकां देव दिताच. आनी दुबाविरीत तातूंत जायते कोश्ट त्रासूय आसात. ना न्हू, जायते कोश्ट आसात, जायत्यो आडकोडी आसात. आनी ह्या पासत घडये आयज जायतीं आमचीं लग्न जाल्लीं भाव भयणां तांकां वेगवेगळे उपाय वापरचे पडटात. लोन काडून सुरू केल्लें तें लोन काडूनच सोंपता जायते पावटी, आनी तो लोन फारीक कोत्ता म्हणल्यार जिवीत काबार. ह्या पासत जायत्या जाणांनी हे उपाय दुसरे उपाय धरलेले आसात, आडेचे उपाय म्हणटा तांकां. लग्न जाल्यार तीं मनाचो एकवट, काळजाचो एकवट आनी कुडीचो एकवट. म्हणटच कुडीचो एकवट जावपाक जाय. हाव टू हॅव सेक्स हें इगोर्ज शिकयना. पूण तो एक गरजेचो भाग. कोणें शिकोवपाक जाय, खंय शिकोवपाक जाय? आयज आमच्या घोराब्यांनी आमी बसून कितले पावटी उलयता ह्या विशयांचेर. कितली लॉज घडये आमकां दिसना. आमच्याच भुरग्यां उजीर, आमच्या आवय बापाय उजीर हें उलोवपाक. म्हणजे लिंगाचो ओ अबावट सेक्स. जरी तर आमच्या घोराब्यांनी आय सायबा हें आनी उलोवपाचें, कसले प्रश्न विचारता रे तूं, लज दिसना तुका? म्हणचे ना आमी आमच्या भुरग्यांक जरी तर कोणें ह्या विशयांचेर आमकां प्रश्न करीत जाल्यार. बाबडीनो आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकता. जेजू मार्ता आनी मारिया हांगेर भितर सरला. लाजारूस घडये नासलो घरात. लाजारूस, मार्ता, मारिया आनी हीं ताचीं इश्टां बेतानिया हांगासर. आनी जेजू केन्ना केन्ना तांगेर वेतालो. आनी आमी आमच्या इश्टांगेर केन्ना वेता, कित्याक वेता? जायते पावटी घडये विसव घेवपाक जाय. बो करून जेजू जेन्ना इतल्या वावरान बुडलेलो आसलो, विसव घेवपाक जाय, केन्नाय उलोवपाक जाय कोणाय लागीं, सांगपाक जाय तांकां कितें चल्लेलें आसा. घडये जेजू वचून सांगतालो, तांचे लागीं उलयतालो. कोणाक सांगतलो ना जाल्यार एक मनीस कसो. आमी पासून कितेंय करता जाल्यार आमकां दिसता कोण तरी मेळचो सांगपाक. जेन्ना आमकां दूख भोगता तेन्ना आमकां दिसता कोणाक तरी हांवें सांगचें. जेन्ना आमी खुशाल जाता तेन्ना आमी कोणाक तरी सांगचें, सेलेब्रेट करचें अशें दिसता. कोणा बराबर? दुबाविरीत आमच्या इश्टां बराबर, आमच्या घोराब्यां बराबर. तर अशें करता आसतना जेजू जेन्ना मार्ता आनी मारिया हांगेर भितर सरलो तेन्ना जेजू आपल्या मरणाची खबर करपाक लागलेलो. आपल्या शिसांकूय ताणें सांगलेलें अशें घडटलें म्हजें सवें, म्हाका कश्टायतले, मारतले, हें सगळें सांगलेलें. ही खबर सांगप म्हणल्यार बेस्ती एक चालती खबर न्हू. जशे भाशेन घडये आमी कोणूय कितेंय वावर करता. हांव जायते पावटी म्हजो वावर करता आसतना जायत्यो वस्तू आयकपाक येता. फादर तुका हें मात्तले, तें मात्तले, सांबाळ, जायते सांगतात. कोण धमकी धाडटा, कोण आनी कितें धाडटा. ह्या सगळ्यान कोण तरी जाय उलोवपाक. आनी असल्या वेळार जेजू जेन्ना तांगेर भितर सरला, मार्ता घराची वडील कशी, व्हडली भयण, जेजूचो सनिमान करता. भितर आपयता, बसयता, घडये च्या पाणी कितें दिलें, बिस्कूट दिली, सगळें दिलें. आनी जेवणाचो भार, आतां जेजूक जेवण करपाक जाय. चडशें आमी कोणागेरूय भितर सरत जाल्यार आमी गोंयकारां बो करून खावपाक दिवपाक, पिवपाक दिवपाक आमची हॉस्पिटॅलिटी. तेच भाशेन मार्ता तें नाका अशें जेजून म्हणूंक ना. पूण मारिया जेजूच्या पांयाशी बसून ताचें उतर आयकताली. कितें उतरां उलयल्यां तीं घडये आमकां सांगूंक ना. पूण जरी तर जेजून आपल्या शिसांक सांगून मागीर तांगेर गेल्लो तें आमच्या मनान हाडलें जाल्यार जेजू घडये हेंच सांगतालो. कसले त्रास आसात, कितें चलता, हो रोमाचो सरकार आसा तो कशे भाशेन आपणाचे आड आसा. हे फारिझेव जे आसात, जे महायाज्ञीक आसात, ते कशे भाशेन म्हज्या वावराचेर आडकोड हाडटात. देव म्हाका कशे भाशेन मुखार व्हरता.
हांव हाचेर कशे भाशेन जैत व्हरतां, मागणें कितें करतां. बट ह्यो वस्तू जेजू मारये लागीं वाडटालो, सांगतालो. आयकपाक कोण तरी जाय आसलो. परतून आमच्या घराब्यान भितर सरत जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमी कितलीं जाणां बसता आनी आयकता एकामेकाक, कितलीं जाणां आमी उलयता. जायते फावटी ही म्हायती जी घेवपाक जाय, बो करून आतां लग्ना विशीं वो लिंगा विशीं वो कुडीच्या एकवटा विशीं आयज आमचीं भुरगीं तरणाटीं खंय तावन घेतात. आमच्या कॉलेजींनी, आमच्या इस्कॉलांनी सॅक्स एड्युकेशन म्हूण एक क्लास आसा. एक क्लासीनूय जायते फावटी चडशें समजूंक पावना. घरा लागीं हाचेर केन्नाच उलोवपूच जायना. म्हणटच आयज आमी बरेशे म्हारग म्हारग फोन घेवन दिल्ले आसात आमच्या भुरग्यांक. आयज आमचीं भुरगीं तरणाटीं हे फोन आहा ते कित्याक वापरतात? कितल्यो पॉर्नोग्राफीक सायट्स आमच्या फोनाचेर आयज उक्त्यो जायनात. कित्याक? हाचे विशीं आमचीं भुरगीं तरणाटीं जाणां जावपाक सोदतात. नॅचरल आमी आमची जेन्ना वाड जाता, चोडात आनी वाडात म्हणला तेन्ना कुडीचो एकवट जायनासतना आमच्यान चोडोंक जायना, वाडूंक जायना, पोरजां वाडोवंक जायना. आनी हे आमचे कुडीन देवान नॅचरली घातलेलें आसा. म्हणटच आमचीं भुरगीं तरणाटीं जीं वाडटात ताचे विशीं जाणां जावपाक सोदतात. कुडीन बदल जातात जायते. तर असल्या वेळार उलोवपी कोण ना, वो विचारपाक कोणा लागीं जायना जाल्यार बेस्ट ऑप्शन मोबायल घे आनी चॅक कर. इंटरनेट आयज सगळें मेळटा, कितेंच ना म्हणना. पूण जें कितें सांगता तें सारकें आसा ते सायटीचेर घोडे पावना. पॉर्नोग्राफीक सायट्स आसात तांचेर पावता. आनी त्या उपरांत आयज आमच्या भुरग्यांचें जिवीत फकत प्लेजर ओरिएंटेड जाल्लें आसा. आयज आमची तरणाटीं जेन्ना वाडटात, लग्न जातात, प्लेजर जरी तर ना जाल्यार मागीर सेपराद नाका. 1000 दूख आसा ती सोसूंक जायना. ओ इल्लेशें कितें म्हणलें कोणें तें सोसूंक जायना. देखून आयज आमचीं काजारां भाव भयणीनो जायतीं मोडपाक लागलेलीं आसात. आनी तातूंत आडेचे उपाय जायते भितर चल्लेले आसात. इकॉनॉमिक्स, सोसायटी हें सगळें पळयता म्हणल्यार त्याच बरोबर कुडीचोय भोग जाय जाल्यार आडेचे उपाय आसात. कॉन्डोम्स आसात, पिल्स आसात, सर्जरीज आसात, हें सगळें आसा. जाल्यार पवित्र सभा ताचेर निशेध मारता. आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन ना जाल्यार जरी तर हे उपाय ना जाल्यार पवित्र सभा आमकां कितें उपाय दिता. बेश्टें ना म्हणलें जाल्यार जायना, कितेंय तरी दिवपाक जाय. जाल्यार पवित्र सभा आमकां दिता उपाय हो नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग. आनी ह्या पासत हो आयचो आयतार खेरीत भाशेन भेटयला ह्या प्रचाराक. नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग सैमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण जी लग्न जाल्ल्या आमच्या भावा भयणांनी करपाक जाय. हाचे विशीं माहिती आनी ट्रेनींग जें गरजेचें आमची पवित्र सभा दिता. आमचो फॅमिली सर्वीस सेंटर आसा ते कोर्सीस कंडक्ट करता. घोडे 1 दिसाचो कोर्स. तातूंत घोडे सगळें समजोवपाक जायना जाल्यार फुडें आनीक म्हायती घेवपाक जांकां कोणाक खुशी आसा आनी गरज आसा तांकां होय ऑप्शन दिता. डॉक्टर्स कोण कोण आसात आमचे, तांचे लागीं उलोवपाक, तांकां मेळपाक, आनीक शिकपाक हे सगळे उपाय दवरलेले आसात. पूण तांचो फायदो आमची क्रिस्ती भाव भयणां कितलीं जाणां घेतात हो प्रश्न. आनी हे उपाय जेन्ना घेयनात आनी आडेचे उपाय जेन्ना येता तेन्ना आमची इंटरपर्सनल रिलेशनशीप जी आसा घोव बायलांची ती तुटपाकूच जाय. कित्याक मोदें आमी हे दुसरे आडेचे उपाय घातलेले आसा. ह्या उपायांनी आमचो एकवट, बो करून कुडीचो एकवट, मनाचो एकवट, काळजाचो एकवट तोडून उडयल्लो आसा. देखून दुबाव आयज जायते उपरासतात. आयज दुबावाचेर सुरू जावन आयज घराबे कितलेच फुटलेले आसात. सुरू जाता थंयच आसात. जाल्यार हें सगळें जरी तर जाग्यार घालतले हांव भाव भयणीनो जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवपाक जाय. आवय बापायनी शिकोवपाक जाय. हें व्हॅल्यू सिस्टमान भितर सरपाक जाय. आमच्या आडेचे उपाय वापरप म्हणल्यार सारकें न्हू. नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग आसा हे लग्नाच्या उपरांत सुरू जातात. तें शिकोवपाक आमच्या आवय बापायचो ही जबाबदारी. सगळ्या आवय बापायनी जबाबदारी जरी तर घेतली जाल्यार जायतीं काजारां मोडपाचीं बंद जातलीं. तर तातूंत कोश्ट त्रास आसतलेच. भाग्यून पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगता काय बरो. हें मिसांव करता आसतना सोंपें न्हू. क्रिस्ता पासत मिसांव कोत्ता. आनी देखूनच तुजे भितर जो क्रिस्त आसा ताचो उगडास केला. आमच्या जण एकल्या भितर जेजूचें आसणें आसा. होली प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट. जेन्ना आमी बावतिजम घेतला तेन्ना आमकां पवित्र आत्मा दिला.
आनी ह्या पवित्र आत्म्यान जेजू आमचे भितर रिगलेलो आसा, आमच्या काळजान भितर जेजू आसा. पूण ह्या जेजूक वळखिला काय आमी? जरी तर ताका वळखिला जाल्यार खुर्सार ताणें कोश्ट त्रास सोंसल्यात ते आमचे पासत. आनी भाग्योन पावलो म्हणटा, हांवें तुमचे पासत हे कोश्ट सोंसल्यात. आनी हांवें तुमचे पासत हे कोश्ट सोंसल्यात जाल्यार जेजू क्रिस्ताक लागून. आनी जेजू क्रिस्त जो आमकां दिल्लो आसा, ताका घेवन आमच्या घोराब्यान जे कोश्ट त्रास पडटात तातूंत आमी जेजूक वयर उबारपाक जाता. आनी तेन्नाच आमचे घोराबे भाव भयणीनो देवाचे येवजणे प्रमाणे मुखार चलतले. तर ही कृपा आमकां, आमच्या घोराब्यांक, आमच्या काजारी भावा भयणांक आमी मागुया. आनीक आमी चुकता तेन्ना वा आमकां गरज आसा तेन्ना पवित्र सभा आमकां शिकोवपाक सदांच फुडें. देखूनच असले कसलेय प्रश्न जेन्ना येता, अवघडायो आसा, तेन्ना जावं पादविगारा लागीं वो इगोर्जेन येवन वो आमचो फॅमिली सर्वीस सेंटर आसा थंयसर वचून तांचे लागीं हें उलोवप आनी समजप करपाक जाता. तरी कृपा आमकां मागता आसतना हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमचे सगळे घोराबे आनी भोव करून जेन्ना आयज आमी आमची हे फिरगुजेची 275 वर्सां मनयता स्थापणेची, तेन्ना सगळे आमचे घोराबे ह्या आल्ताराचेर आमी देवाक उबारुया. सगळीं उबी रावुया. सतमंत देवा, सुरपद्विदार बापा, स्वर्गान प्रितमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंचल्या काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका क्रुसार चोडलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपद्विदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोजेची मोगान सेवा करतना कुटुंबीक जिविताक लागू जातली बरी शिकवण दिवंक तांकां कृपा मागुया. नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सैमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणेक तेंको दिवंक आनी ताचो प्रचार करतल्यांक सहकार बसावंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. गो बायलेन आपलें लग्नीक आनी कुटुंबीक जिवीत देवाच्या उतराच्या उजवाडान मानून हाडूंक आनी भुरग्यांक जल्मा हाडूंक पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे पावलां मारूंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. काजार जाल्ल्यांनी सैमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण देवाची येवजण म्हूण लक्षांत दवरून कुडीच्या एकवटान आडेचे उपाय पयसावंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आयज सान फ्रांसीस शावेराचे फिरगोजेच्या स्थापनेची 275 वर्सां
भरतना आमच्या फिरगोजेच्या दर एका फिरगोसकाराचेर तशेंच आमच्या चिखलेच्या गांवांत जियेतल्या सगळ्या धर्माच्या भाव भयणीचेर देवाची उपोट बेसावां मागतना आमकां सगल्यांक मनाची शांती आनी एक मन फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज केरीत भाशेन आमच्या फिरगोचेंत वावुरतेल्या आमच्या पादवीगार फादर बॉलमॅक्स पेरेरा आनी पातकूर फादर पिटर फेर्नांडीस हाचे पासत मागुया. तांच्या हाताखाल आसलेल्या पोरजेक तांणी सदांच जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आनी आपले पोरजेक हिरवो चोरो वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. तुमच्या घोराब्या पासत मागात. ह्या दिसांनी विधानसभा भरलेली आसा. खेरीत भाशेन ह्या सगळ्या आमच्या आमदार मंत्र्यांचेर देवाचो पवित्र आत्मो देवय आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे तांणी उलोवंक आनी निर्णय घेवंक तांकां फावो कोर म्हूण तांचेय पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. स्वर्गीचे बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यांत ती तुज्या भुरग्यांची मागणी दयेन आयकून घे आनी आमी तुज्या मोगान वाडूंक आनी तुजे येवजणेन फुडें वचूंक आमच्या दर एकल्याच्या घोराब्यांक फावो कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेटोने वेल्यार गीत घेवया. C6 पेज नंबर 30. C6. बागितल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या तातूंमध्ये ईश्वरान सोडलें देणे जेजूच्या काळजाचो Now
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परात तुवें हें तुजें घर तुजे पवित्रतायेचे मोहिमेन भरलें. त्या दिसाचो आमी उगडास करता आनी आमकांच तुका सदां मानवता तसली बली कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मानाक हें दिसतें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केलाय. हांगा तूं तुजे शीं चलून वेतल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक थांबनासतना तुजे कृपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मदें एकवट आसचो म्हूण तुवें ओगणीत जाणवायेन आनी मोगान येवची लाय. ताची तूं ह्या घरान विचित्र संस्कारांनी खुणां दिताय आनी तो खरेपणी घडून हाडटाय. कित्याक हांगा तूं जिव्या फातरांचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकानशेक प्रितुमेचेर जेजूची गुडार्थ कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरेन तूं वाडयत आसाय. हे परी सर्गीच्या जेरुसल्यान ती शेवटी संपूर्ण जावन आमकां तुज्या शांतीचें दर्शन बगूंक मेळटलें. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुज्या मोहिमेचे मंदिरान तुज्या थरपणाची आमी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू
जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्मदता बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमचे घोराबे बांदून हाडूंक आनी ते वयर काडूंक जण एकल्यान आमी येवजण करपाक जाय आनी दुबावेरेत आमी सगल्यांनी आमच्या घोराब्याची येवजण केल्या तुज्या येवजणेन देवाची येवजण खंय आसा इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुकाच विचार तुजे येवजणेन तुज्या घोराब्याचे येवजणेन देवाची येवजण खंय आसा आनी बापाचे येवजणेक आमी सदांच उक्ती रावूंक आनी खालती रावूंक आमकां कृपा मागुया सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेक पडूं दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवासान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत खोड देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत खोड देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी म्हाका भलायकी मेळटली हांव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण
समजू आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. आमचे कोणाक तान लागल्या ओतमो आमचो सुको जावन गेला आमचे मोल्या कोणाक तान लागल्या ओतमो आमचो सुको जावन गेला आमचो ओतमो तानेला देवाक तानेला आमचे काळीज ओंत्रेता देवाक ओंत्रेता आमचो ओतमो तानेला देवाक तानेला आमचे काळीज ओंत्रेता देवाक ओंत्रेता शीतळ उदक व्हांवता घसघश्यान तानपाक गावच्या नवो जीव दिवच्या शीतळ उदक व्हांवता घसघश्यान तानपाक गावच्या नवो जीव दिवच्या आमचो ओतमो तानेला देवाक तानेला आमचे काळीज ओंत्रेता देवाक ओंत्रेता आमचो ओतमो तानेला देवाक तानेला आमचे काळीज ओंत्रेता देवाक ओंत्रेता. प्रार्थुया.
स्वर्गीच्या बापा, आयज आमच्या स्थापनेच्या दिसा पवित्र रितींनी आमी तुजी भक्ती केल्या. तिचो आमच्या आत्म्यांक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी वळखता. ह्या तुज्या घरान तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जण एकल्याच्या घरा वेता. तुज्या आशिर्वादाचो फोळ आनी काळजाचो संतोश सदां सांबाळूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया. 275 years 275 वर्सां आमचे सान फ्रांसीस शावेराच्या देव मंदिराचे स्थापनेची आयज भरतात. तुमकां सगल्यांक परबीं. कॉंग्रॅच्युलेशन. आनी देव तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्यांचेर, तुमच्या वावराचेर, तुमच्या शिकपाचेर आनी तुमच्या दायजाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी ह्या देव मंदिरांत जावन तुमकां आयज अखेरीत आशिर्वाद मेळूं. अखेरीत आशिर्वाद आयज देव मंदिराच्या समर्पणाचो आमी मिसाच्या आखेरेक घेतले. फुडल्या आयताराक मिसां सदांचे भाशेन 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता, दुसरें मीस 8 वाजता आनी भुरग्यांचें दोतोनीचें मीस 9:30 वाजता. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन धर्मदान जालें 24,060 रुपया. दाबोलीं कपेलान 1,050 सगळे मेळून 25,611 रुपया. आयताराचें ऑब्लिगेशन इंग्लीश मास सांजेर 6 वाजता सोनवारा दिसा सांताक्रूज कपेलान दाबोलीं. आयताराचें मीस सोनवारा दिसाक सांजेर 6:30 वाजता. दर बुधवाराक आनी शुक्राराक आमचे फिरगोजेन 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जाता. जेजू बरोबर येवन ताच्या आसण्यान आमी वांटो घेवंक आमकां हो सोयेक जाता ती भशेन येवन आमी ह्या भोजवणेंत वांटो घेवया. आमच्या सोंपून गेल्ल्या बिस्प साहेब राहुल निकलाव गोन्साल्वीस हाच्या आत्मे पासत आमचे फिरगोजेन मीस जातलें ब्रेस्तारा दीस 21 तारखेर जुलयाचे सकाळीं 7 वाजता. आमी सगळीं ह्या मिसान येवन करीत भाशेन आमचे दिनवास ह्या आमच्या सोंपून गेल्ल्या बिस्प साहेबाक जाणें जायती आमची सेवा केल्या ताचे पासत आमी मागूंक एकठांय जावया. ब्रेस्तारा दीस 21 तारखेर आमचे फिरगोजीन शेपाय शेमायेचो आनी जाणट्यांचो दीस मनयतले 31 तारखेर जुलयाचे. आमची दोतोनीचीं भुरगीं करीत भाशेन ह्या मिसान आपल्या शेपाय शेमाय पासत एक ल्हानसो कार्यक्रमूय करतलीं. म्हणटच सगल्या शेपाय शेमायनी 31 तारखेर तिसऱ्या मिसाक म्हणजे 9:30 वाजताच्या मिसाक येवपाची तयारी करची. आवय बापायनी भुरग्यांच्या आवय बापायनी ही तयारी करची. तुमच्या आवय बापायची म्हणजे भुरग्यांच्या शेपाय शेमायची तांकां 9:30 मिसाक 31 तारखेर हाडपाक. भाव भयणीनो, ज्या कोणें तुमी झाडां मागलोलीं आनी झाडां वेल्यात तांणी आपलीं झाडां रोयल्या उपरांत आमकां कळोवचें ती रोयल्यात म्हूण. जे कोणें आजून पासून व्हरूंक ना तांणी आपलीं झाडां बेगीन व्हरचीं. आनी कोणाकूय जाय जाल्यार आमचे लागीं झाडां आसात. आंब्याचीं आसात, काजूचीं आसात, मोशींग आसात. मोशींग बरें आमची सावत भलायकी सांबाळपाक ते व्हरून तुमी रोवचें. आनी हेर दुसरीं झाडां जीं आसात कोणाकूय जरी तर आनीक झाडां जाय जाल्यार येवन तीं व्हरचीं. सगळीं उबी रावया. निमणो आशिर्वाद घेवचे पयलीं देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता सेल्वीन वाज, तो पूत मानुएल वाज आनी मिलाग्रिना वाज हांचो रावता तिळामोळ. लग्न जावंक सोदता वेलेन्सिया बेर्तिलिया ओलिंदा द मिनिनो जेजूस मोंतेरो हेचे लागीं तिदू आग्नेलो द रोजारियो कॉस्तासियो रॉक गिovanni de मिनीन जेजूस मोंतेरो आनी फ्रांका विजितासांव नोरोना ई मोंतेरो हांची
रावता ह्या आमच्या गांवांत तांचे मदें लग्न जावं कसलीय आडखड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड ही तरणाटीं जी नवो गोराबो घडूंक फुडें सरल्यान तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. अखेरीत आशिर्वाद देव मंदिराच्या समर्पणेच्या समयार दिवपाचो. आयज आमची जेन्ना 275 वर्सां भरतात, मागुया आमकां देणी, आमच्या ह्या मंदिरांतल्यान आमकां आशिर्वाद दी, आमच्या घोराब्यांक आशिर्वाद दी, आमच्या सगल्या लोकांक ह्या गांवांत रावतल्या आशिर्वाद दी म्हूण खतखत्यान मागुया. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. ह्या देव मंदिराचे भेटवणेचो उगडास करच्याक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारान आपणा मुखार आज तुमकां एकठांय केल्यान स्वर्गीच्या देण्यांनी तो तुमकां भरूं. शेकानशेक पृथ्वीचेर शिपडलेलीं आपलीं भुरगीं एक कुटुंब घडून एकठांय जावची म्हूण देव बापाची खुशी, आपलें जिवें मंदीर आनी पवित्र आत्म्याचें तिकाण तोच बाप तुमकां सगल्यांक करूं. पातकाच्या सर्व बांदपासांतलीं देव आमकां सोडूं, तुमचे भितर बिराड करून संतोशान तो तुमकां भरूं आनी सांता भक्तां सांगाती आपल्या सुखान सदांकाल जिवंक तोच बाप तुमकां सगल्यांक व्हरूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. पवित्र उदकाचो शिवर आतां निमणें गीत चलता आसतना आमचेर पडटलो. हो आशिर्वाद आमी केरीत भाशेन खतखत्यान घेवया. शेवटाक गीत घेवया. F16 पेज नंबर 93. F16. Dunia de